cave Asati to the airport opposite the Dabolim railway station. It is already documented in the PBR of Chicalim way back in 2019 or 20. After having done all this, it is surprising, it is shocking to know that this cave has been buried again and blocked. I would suggest if the Navy had some problems with this, so that it could collapse or something, they could have strengthened it. Like reinforcement, kiten deun, kiten strengthen korun jatali. But they couldn't have just blocked it like this. This is wrong on the part of the airport authority if they have done such a work. विश्वजीत राणे आम्ही ताका लास्ट इयर अपील केल्लें ताणें आमकां आपोवन गेल्ले आनी ताका ही केव पासून दाखयल्ली की आमकां हेरिटेज सायट म्हूण मार्क करची ओडीपीन कित्याक ताणें म्हणलेलें कोणाकूय तर ओडीपीचेर तर कितें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार हाडून दिवचें आमी ताका ओडीपीन पळयलें की हेरिटेज सायट मार्क केलें ना म्हूण ही केवूय मार्क करून आसली आमी पर्सनली मेळ्ळले भायर क्रुसेडर्स मेंबर्स आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें हें करतलो म्हूण तें तर ताणें केल्लें न्हू आयज हें जायनासलें तो तर सारको आसलो जाल्यार हे मनीस आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दिता आनी विश्वजितान तरी असली फॉल्स प्रॉमीस आमकां दिवपा न्हू आसली तेणी तर सारके स्टेप मारलेले तेन्ना एज अ TCP मिनिस्टर आनी आमचे ओडीपीन गायल्ले जाल्यार हें सगळ्यांचे नोदरे येवपाचे. आज ह्या वाठारान वास्को वाठारान म्हळ्यार दाबोली न्ही दाबोली वाठारान हांव प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे हू इज अ हिस्टोरियन तांच्या बरोबर हांगा येवन जेन्ना पळयलें की केव जर तुमी मुद्दम जर ती पळयात जाल्यार ती वेवस्थीत सील केल्या सिमेंट कॉन्क्रिटान ती बंद केल्या आनी ताज्या वयर तांच्यांनी मातयेचो एक थर लायिल्लो आसा म्हणजे कोणाचे तरी हांव अशें म्हणिना की हय नजरेक वचना तें म्हणजे बाबा मुद्दम तांच्यांनी कोणी तरी केलां अशें दिसना अशें समजूं येता की सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू हो विशय धरून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन केला जायत किंवा आनी कोणी तरी केला की बाबा हें पण कोणी ते केला पळय ताका एक वेळ खबर ना आनी खबर आसून जर केला जाल्यार ही मदानपणां कारण हे आमचे फुडल्या जनरेशनाक दाखयण्या सारकी गजाल आसा की केव जी आशिल्ली ती कित्याक आशिल्ली ताजो अर्थ कितें आनी तातूंत कोण कोण बाबा हांगा आशिल्लो किंवा ताजो रिलिजियस सेंटिमेंट कितें आसा किंवा तागेलो हिस्ट्री जी कितें आसा ती लोकांक आनी फुडल्या जनरेशनाक ह्या जनरेशनाक दाखोवन दिवपाची गरज आसा. सिरिल फर्नांडीस आतां कितलीं वर्सां ह्या केव्स एकूच न्ही बाकीच्याय केव्सां खातीर झगडटा सो जेन्ना ताणें म्हाका फोन करून सांगलें की अशें अशें जालां आय वॉज शॉक आनी आतां पळयता हें शॉकींग सारकें केव ही हिस्टॉरिकल म्हणजे ओल्ड स्टोन एजाची केव which is part of history and our heritage that is being sealed, that is sealed already. Okay, this is a shocking सारकें. On one side आमी म्हणटा हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक जाय आमी बॉब मारत आसता आनी ही केव एक आमचे लँडमार्क आदलो म्हणजे कितले हजारो शेकड्यां पयलींचो लँडमार्क तो सील केल्लो आसा. दिस इज टोटल ब्लेटंट वायलेशन ऑफ हेरिटेज. 2005 क्रिसमस डेच्या दिसा सिरिल फर्नांडीसान तेन्ना आमकां ही केव आनी केव्स दाखयल्ल्यो आनी मागीर 1 डिसेंबर 2006 हॉलांत मागीर तो एक फुडें केव आसा अंडरग्रावंड थंय ताणें आमकां व्हेल्ले आनी 2 केव्स दाखयल्ल्यो आनी चिखलीच्यो केव्स तो झगडटालो केन्नाच्यान मागीर आमी तें इन्स्पेक्शन करून घेतलें स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ASI आनी बायोडायवर्सिटी हाजे कडल्यान इन्स्पेक्शन करून घेतलें पूण अजून पर्यंत खंयच्याच एजन्सीन गव्हर्मेंट एजन्सीन ते चिखलीच्यो केव्स नोटिफाय केल्ल्यो ना. कित्याक नोटिफाय केल्ल्यो ना? दे क्वॉलिफाय टू बी नोटिफायड. सो ती अंडरग्रावंड चेंबर्स आसा चिखली मागीर हांगा अंडरग्रावंड टनल आसा ही केव आनी 2 केव्स आसा अश्यो कितल्योश्योच केव्स आमकां आनी सिरिल फर्नांडीस रायट फ्रॉम 2005 डिसेंबर 25 डिसेंबर 2005 टील नाव ही हॅज बीन फायटींग सो दॅट दीस आतां ताणें वॉक केलें आनी बायोडायवर्सिटी क्रुसेडर्स हे तांचें ऑर्गनायजेशन थ्रू दॅट ऑल्सो एवरी इयर दे आर डुईंग ऑल दीस थिंग बट स्टील इनफॅक्ट आतां हांव स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक आपोवपाक सोदतालो बट आय थॉट दॅट दे वील नॉट नोटिफाय इट आनी ते इतलें करून सुद्दां दे वील नॉट नोटिफाय सो आय डोंट नो वॉट इज द प्रॉब्लम एटलीस्ट त्यो अंडरग्रावंड केव्स चिखलीच्यो नोटिफाय एंड दीस इज अ रियल शॉकिंग दिस एंटायर थिंग हॅज बीन सील्ड
हें कितें वी डिमांड दॅट दीस एंटायर सील्ड केला पळय तें काडून उडोवपाक जाय